स्टेशनार येयल्ले आसा पेडण्या आणि आयज असो वॉर्डान असो एक इशू जालो की आमकां कलेक्टराची ऑर्डर आसलेली डेप्युटी कलेक्टराची। एक्चुअली चंपावती धारगळकरान पंचायतीन आपले डेंजरस झाड आसा म्हणून कंप्लेन दिल्ली। ती बी CMाचे त्या टायमार एक अशी हे येयल्ले की जे कितें डेंजरस ट्रीज आसा ती झाडां आसात ती तुमी पंचायतीन ऑर्डरी घेवन कट करपाची म्हणून। सो तिनी आपले कंप्लेन ऑलरेडी पंचायतीन घातलेली आणि ती कंप्लेन मागीर आमी डेप्युटी कलेक्टराक घातलेली आणि तेच्या उपरांत मागीर आमकां आयची अशी ऑर्डर मेळ्ळी की आयज ते झाड कट करपाचें म्हणून। आणि ते खूप डेंजरस आसलेले, ते जर पावसान कोसळलेले जाल्यार ते आख्खे घर तेंचे डेमोलिश जातले आसले। सो पंचायतीन आयची डेट ठरयल्ली की ते झाड कातरपाचें आणि डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर विथ पोलीस प्रोटेक्शन आसलेली। ते पोलिसूय प्रेजेंट आसलेले आयच्या दिसा। सकाळी काम स्टार्ट जाल्लें स्मूथली। दरम्यान 1 ते 3 भितर तेजो हुकम प्रभू देसाय पयलीं थंय येयलो आणि आपल्या प्रॉपर्टीन जे झाड आसा तुमकां कोणी परमिशन दिली, आपल्याक विदाउट परमिशन तुमी कशी कट करता। एक्चुअली पंचायतीन आपलो प्रोसिजर केल्लो की ओनराक जो कोण ओनर आसा ताका कळयल्ले ऑलरेडी सगळो प्रोसेस कंप्लीट जावन आयज ते झाड कातरपाचें आसलें आणि थंय असो एक इन्सिडंट जालो की तो आडोंक लागलो। ते लेबरांचे सगळे सामान तेणी आपल्या गाडयेनूय घातले आणि व्हेले। ते टायमार थंय तेजो बापूय उदय प्रभू देसाय थंय येयलो आणि कितें कितें लेबरांक म्हणोंक लागलो दोगूय जाण आणि तेंची सगळे सामान बी उखलूंक लागले। तांकां धमकी दिली तेणी की तुमी झाडा वयले देंवपाचे नाजाल्यार आपूण गुणे मारतलो तुमचेर। आणि अशें करता करता हांव थंय गेलें कित्याक एक पंच मेंबर म्हणून म्हाका थंय पुलिसांनी आपयल्ले कॉल करून ते स्पॉटार की तो हय स्टॉप करता, मातशी तुमी येवपाची म्हणून हांव गेल्लें थंय। ना हांवें तेजे कडेन कितें आर्ग्युमेंट करूंक कांयच ना, फक्त पुलिसांक हांवें सांगलेलें जर ते स्टॉप करता जाल्यार म्हाका म्हटलें एक रिपोर्ट दिया म्हटलें, जेणे करून हांव डेप्युटी कलेक्टराक परत एप्लाय करूंक कितें तो रिपोर्ट आसा तो आमी दिवंक शकतली म्हणून। पण तेंच्यांनी डायरेक्ट येवन म्हाजो व्हिडिओ कॅप्चर करूंक लागला। हांव एक लेडी, एक रिप्रेझेंटेटीव आसून ते म्हाजे डायरेक्ट मोबायल काडून तोंडार सगळे कॅप्चर करूंक लागले। हांवें म्हटलें प्लीज करूं नाका म्हटलें, कित्याक म्हाज्या परमिशना शिवाय तुमी म्हाजे फोटो व्हिडिओ कशे काडूंक शकतात। आणि तेंच्यांनी अशा प्लेसीर म्हाका टच केले, सेक्शुअल हॅरेस केले की सगळे लोक पळयताले थंय। म्हाका सांगता आसतना तेगे जर हांव एक रिप्रेझेंटेटीव सेफ ना म्हाज्याच वाड्यार जाल्यार एक सर्वसामान्य बायलां कशी आसतली आयज। आणि अशा प्लेसीर हात लावप हे करप म्हटल्यार म्हाका खंय तरी आयज म्हाका तेजे खातीर हांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करूंक येयल्लें। तेच्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाजी मेडिकल केली। मेडिकलाक तेगेच हांव थंय गेलें जाल्यार तेंच्यांनी मेडिकलाक एक्चुअली थंय कशें आसा आतां प्रत्येक हेतून खंयच्यान ना खंयच्यान गॉडफादर तेंचो आसा काय ना म्हाका ना खबर, पण कसलो दबाव हाडटा खंयच्या डिपार्टमेंटान जाल्यारूय म्हाका खबर ना। पण तेंचे तो रिपोर्ट तेगेत म्हाका दिता आसतना की कांयच जावं नो इंजुरी म्हणून दिला। लागीं म्हाका 2 वरां थंय बसोवन दवरलें तेंच्यांनी आणि नो इंजुरी। म्हाका ऑलरेडी दुखता, म्हाज्या हातीक टच केला थंय लागला म्हाका मातशें। तो डॉक्टर म्हाका विचारता